2017च्या वेंचणुकेक कितल्याशाच मोठ्या राजकीय फुडाऱ्यांचो फुडार आपटलो. पडिल्ले चडशे आमदार मंत्री ओगी पडल्यात. मात तातूंतलो सिजन राजकारणी बाबूश मोन्सेरात तोय पडलो खरो, मात विधानसभेत एंट्री मारपाचो हावेस अजून कायम आसा. बाबूश आपल्या खास मनशांकडे उलोवपाक लागला. समर्थक आनी कार्यकर्त्यांक वेंचणुकेचो प्लान सांगपाक बाबूशाच्यो मिटिंग्यो चालू आसात. सांताक्रूज मतदारसंघात वेंचणुकेक रावपाचो बाबूशाचो प्लान थारला खरो, मात अपक्ष काँग्रेस काय युनायटेड गोवन्स पार्टीचे टिकेटीर रावतलो ते मात क्लियर ना. वेंचणूक डिक्लेअर जाल्या उपरांत खंय तो आपली कार्डां ओपन करतलो. सद्याक सांताक्रूजचे प्रतिनिधित्व करता बाबूशाचो मनीस टोनी फर्नांडीस. बाबूशा खातीर ताणें आमदारकी सोडल्यारूच बाबूशाक थंय रावपाक मेळटलें. दिल्ली सावन रक्षा मंत्री पद सोडून गोंयांत आयिल्ल्या मुख्यमंत्री पर्रीकरान जर पणजे रावपाचो प्लान केल्लो जाल्यार थंय बाबूश रावतलो म्हूण चर्चा आशिल्ली. विधानसभा वेंचणुकेक पणजे मतदारसंघात बाबूश सिद्धार्थ कुंकळकारा आड हारिल्लो. पर्रीकार खंय लढटलो तें अजून थारना. चर्चा पणजे सोडून म्हापशा मयां ते आतां कुडचड्या मेरेन पावल्या. ताका लागून बाबूश आड पर्रीकार फायट दिसप कठीण. बाबूशाक परत आमदार जावपाक मार्ग मेकळो करून दिवप सांताक्रूजच्या आमदाराचेर डिपेंड. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.